अनफॉर्च्युनेटली तुम्ही फर्स्ट टाइम म्हाका विचारता रिएक्शन टू द इलेक्शन एपिसोड एक्सेट्रा. लोकशाही भितर जालां कितें की लोकांक सगळेच इलेक्शना भितर टेकन फॉर ग्रांटेडूच आसतात आनी लोक आपलो एक कर्तव्य म्हणून कॉन्स्टिट्युशनल रायट म्हणून ते निभायतात. बट अनफॉर्च्युनेटली आमचे सिस्टम भितर आयज मेरेन व्हेरी फ्यू पॉलिटिशियन्स दे लीव अप टू द एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा. अदरवायज मोस्ट ऑफ देम इट हॅज बिकम जस्ट रुटीन कशें. ते कितें तरी आपल्यो योजना आसा म्हणून सांगतात, तातूंतले 20-25% करतात. बट नोबडी इज लिव्हिंग अप टू द एक्सपेक्टेशन, व्हेरी फ्यू. बदलून हाडले जाल्यार तेवूय बी करपाक पावना. ना आख्खी सिस्टम ते बावडे एक चारूच लोक कितें करतले. आमची आख्खीच सिस्टम इंडियेची अशी आसा की वी कॅनॉट बी, वी आर इवॉल्विंग. आय एम नॉट पेसिमिस्टीक. एक दीस जातलें. इट इज अ इवोल्युशन. पण तुम्ही मतदान करता, मतदानाची विदाउट फेल तो आमचो ते आमचें कर्तव्य आहा. तें जर आमी जर करी जर ना जाल्यार ही सिस्टम जी कितें इम्प्रूव जाता ती इट वील कोलॅप्स न्ही. पण ह्या म्युन्सिपालिटीन फाटल्या 5 वर्सां कांय करूं ना, म्हणजे अप टू तुमच्या एक्सपेक्टेशना प्रमाण काम करूं ना. नाही, देर आर लॉट मेनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन इंडिविज्युअल एक्सेट्रा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेक्टेशन्स असतात आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्का भितर असतात. एक आतां हे पळय थंय आमच्या फायर स्टेशना कडेन आय एम बी ट्रॅव्हलिंग ऑन दीस रोड फॉर लास्ट 25 years. पूण तो मदलोच पॅच जो पळय आहा तो कायम थंय रफ कितें आसा. आय डोंट नो वाय एक्झॅक्टली इट इज हॅपनिंग. तुमी बस स्टँड, ऑफकोर्स बस स्टँड डजन कम इन टू द म्युन्सिपालिटी ज्युरिडिक्शन म्हणटाले ते. पूण एक कॉमन हे कोणाचेच ताजेर दुमत आसचें ना. बस स्टँड वो आयज तुमी पळयतात बारीक बारीक गजाली पण म्हत्वाच्यो. ऑब्वियसली बस स्टँडाचेर खंयचोच एक फोंडेकार कोणूच असो आसचो ना की बाबा तो तसोच उरचो अशें म्हणून. सिंपल कॉमन कॉज हें पूण कोण करिना. म्युन्सिपालिटी म्हणटली आपल्याक ज्युरिडिक्शनाक येना तें. इट इज KTC म्हणटले. सो इट इज जस्ट पासिंग द बक ऑन समवन एल्स एक्सेट्रा. आणि अदरवायज सगळे बाकीचे इश्यू ट्रॅफिक आणि तुजी गटर क्लिनिंग्स अँड ऑल दोज थिंग्स एक्सेट्रा दॅट इज नॉट हॅपनिंग समहाव जाता. आणि एक ही वेवस्था तशी जाल्ली आसा. इलेक्शन विनींग कशें करपाचें ताजे खातीर एक कोठरी तयार करपाची आनी देन जस्ट कोणी निवडून येता ती वेवस्था उरता. हय, अनलेस अंटील आमी वी कांट ब्लेम देम. ते सिस्टम भितर आपूण ते काम करता. आमी जागृत जेन्ना पळय जातले सगळे मतदार आनी वी क्वेश्चन देम आणि आमी तांचे कडेन स्पेसिफिकली आमची जी पळय जनहिताची जनरल जी पळय कामां आहा ती जेन्ना जो मेरेन आमी प्रपोज करिना. अँड वेन वी लीव विदीन अवर सेल्फ, म्हजे चल्याक लाय कामाक नाजाल्यार म्हजे हाका हें कर, म्हजे बेकायदेशीर घर आहा तें, अशें जेन्ना ह्यो वस्तू घेवन आमी जेन्ना तांचे कडेन वता तेन्ना ही सिस्टम इम्प्रूव जावपाची ना. आयज तूं मतदान करता आसतना बदल हाडपा खातीर करता. बदल हांव एकटो हाडूं शकना. आय हॅव बीन कंटिन्युअसली वोटींग विथ एक्सपेक्टेशन. हांव म्हजे जे पळय आमचे कोण इलेक्ट जावन पळय येता तांकां हांव सदींच सांगता की आमची मागणी म्हणटा ती उदक, रस्ते, लायट, बेसिक इतलीच. लीव अप टू दॅट एक्सपेक्टेशन. वारंवार हांव जो हांगा आयिल्लो आहा ताका हांव सांगत आसा प्रत्येक फावटी. पूण तें इट इज नॉट हॅपनिंग. हांव एकटोच करूं शकना. सगळे लोक जेन्ना सांगतले आनी सगळे लोक ज्या दिसा तांच्या दारांत आपले पर्सनल काम न घेवन वता, जनतेचे कॉमन कामाची प्रेशर जेन्ना तांचेर आसतलें तेन्ना ती सिस्टम इम्प्रूव जातली.